मोदीची जी नॅशनल इमेज आशिल्ली किंवा बीजेपीचो जो नॅशनल अजेंडा आशिल्लो तो गोंयच्या ह्या लोकल कोणा फुटीर आमदारांक हाडले अथवा सरकाराचें परफॉर्मन्स अथवा कंटेन्शियस इश्यूज अथवा जे करप्शनाचे आरोप जाले आनी कितें जालें ह्या गजालींक लागून मोदीच्या अथवा नॅशनल अजेंडा जो आशिल्लो बीजेपीचो त्या अजेंडान किंवा मोदीचे इमेजीन मार खालो अशें इंटरप्रिटेशन जावंक शकता बिकॉज एक्चुअली राष्ट्रीय वेंचणुकेक तो फोकस चड पडूं जाय आशिल्लो पूण लोकल इश्यूंक लागून त्या इमेजीन मार खालो हे इंटरप्रिटेशन जावंक शकतालें ब्रीफ सांग मागीर महेश सांग देन वील फायंड साऊथ गोवाचो सीट बीजेपी हरल्या नवो कॅन्डिडेट दिल्लो तो एक फॅक्टर आसलो की पॉलिटिक्सांतलो कॅन्डिडेट नासलो पार्टींतलो कॅडरांतलो कॅन्डिडेट नासलो सो तांकां कॅन्डिडेट पयलीं कार्यकर्त्यांक पयलीं एडजस्ट जावचें पडलें आनी कॅन्डिडेट असो आसलो की तो चड उलयना खंयचे इश्यू तेंचे आरोप जाले ताका रिप्लाय करिना असो कॅन्डिडेट आसलो आनी आतां तर हो प्रॉब्लेम बीजेपीन साऊथ गोवा फेस केलो आनी जेन्ना आमी आतां मोदीचें म्हटलें मोदीची इमेज मोदीचें काम जेन्ना ब्रिफींग जाताली परत भाजपा कडल्यान येतालें की सगळे कॅन्डिडेट हे मोदी का परिवार म्हणून तेंच्यांनी पयलीं स्टार्ट केले सगळे कॅन्डिडेट कमळ म्हणटाले ते कॅन्डिडेटाक आनी वेगळ्या नांवान पळोवप ना वेगळ्या फेसान पळोवप ना कमळ म्हणून पळोवप ऑल कॅन्डिडेट कमळ अशें म्हणून करताले आनी तेच घेवन ते फुडें गेले म्हणून म्हाका दिसता हे इतले पर्यंत म्हणजे 45% वोट सावथाक बीजेपीक पडले आनी 48% काँग्रेसीक पडले आनी एक कमी फरकान 14,000च्या लिडान काँग्रेस जिखल्या इतले पर्यंत मजल मारूं शकले कारण बिकॉज ऑफ ते मोदी फॅक्टरा लागून कारण स्टेट आनी परिस्थिती वायट जावपाक तो विशय आमकां ते एका मतदाराच्यान दिसताले की स्टेटीचे विशय आहा पळय न्हू ते खूब तेजो प्रॉब्लेम आनी खूब जाण ओपनली उलयताले मोदी खातीर हे बीजेपीक मत म्हणून आनी कोणा खातीर म्हणजे आपल्या कडेन पळयात फक्त कमळा कडेन पळयात कॅन्डिडेटा पळोवं नाकात ही ती सुद्दां गोंयाक त्या गजालीक मार बसलो महेश सांग एक्चुअली आमी जेन्ना मतदार राजा करताले तेन्ना आमकां खुबशे जाग्यार असो हो सेम फॅक्टर आयलो जरी आज भाऊ 1 लाख मतांनी जरी जिखलो तरी पूण सांगपाचें म्हटल्यार नॉर्थ गोवा सायडीन खूब अशे लोक इतले बेजार आसात की स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट पॉलिसींचेर हांवें जशें आतां सांगलां की संघ सुद्दां इतलो बेजार आहा की संघान सुद्दां एक स्टेटमेंट केला की हें कितें चल्लां तें बरोबर चलोंक ना इवन जे भुरगे शिकतात तांकां सुद्दां जॉब मेळना म्हणून हे इश्यूज आयिल्ले त्या टायमार मिटिंगेक आनी तांच्यांनी मागीर सांगलें की आमी मागीर आफ्टर इलेक्शन आमी ते रिजॉल्व करया म्हणून जर बीजेपी सपोज हांव इतलें सांगूंक सोदता जर कंटिन्यू करता आतां जे कितें चल्लां तें कंटिन्यू जर करता 227 बीजेपी जरी आतां सांगलें सीएमान की 18 आमी जिखले नॉर्थ गोवा म्हणून पूण म्हाका डावट आहा की बीजेपीक ते 18 रिटेन करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें